20 तारखेर गोंयांत जावपा आशिल्ले ISL फायनलीच्यो टिकेटी विकूंक सुरू करतनाच कांय वरां भितरूच त्यो सोंपल्यो. फातोड्डे स्टेडियमाचे टिकेट बॉक्स ऑफिस आनी bookmyshow.com सगळ्यो टिकेट्यो खपल्यो. फायनलीन कोण खेळटले हे अजून थारचेच आसा, पूण चडशे गोंयकार FC गोवा पावतले हे गृहीत धरून टिकेटी काडून रावल्यात. सकाळी सकाळी उठून ISL फायनलीच्यो तिकेटी काडपाक गोंयकारांनी नेहरू स्टेडियमाचे बॉक्स ऑफिस जनेलार लायनी लायल्यो. फायनली खातीर कमीच कमी मोलाची तिकेट 500 रुपया जाल्यार ताजे वेले मोल म्हळ्यार 800, 950, 1050 आनी 3900 रुपया. तिकेटी काडपाक गेल्ले चडशे लोक FC गोवा आड एथलेटिको दे कोलकाता फायनल पळोवंक सोदतात. 7:30 we have stood in the line for the FC Goa match. We are expecting FC Goa to play for the final, so showing our support, and we will stand with FC Goa. So we have bought these tickets, staying in line, and here it is. फायनल गोवा मोस्ट प्रॉब्ली गोवा जिंकतले एथलेटिक दे कोलकाता. लास्ट टाइम सेमी फायनल लूज जाले न्हू. FC गोवा फायनल वयताय शुअर जिंकताय. फायनल अजून थारची आसा. FC गोवा कोलकाता आनी दिल्ली डायनामोस सेमी फायनलीत पावल्या. सेमीत कोण कोणा कडेन खेळटलो हें अजून थारूंक ना. आयतारा दिल्ली डायनामोजा कडेन निमणी लीग मॅच खेळपाक जिखोवची FC गोवा शुक्रारा सांजे दाबोळे विमानतळा वयल्यान भायर सरले. ही मॅच सेमी फायनलीची लायनअप थारायतली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भांगराळे वर्सान पावल मारतना काणकोणचो माशे क्रिकेट क्लब क्रिकेटी बरोबर फुटबॉला खातीरूय वावुरतलो. 34वी नंदा लोलयेकार यादस्ती क्रिकेट सर्त घेवपी माशे क्रिकेट क्लब आतां गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सिलाचे केंद्रूय चलयतलो. अध्यक्ष सुदेश प्रभुदेसायन क्लबाची अंदूची येवजण सांगली. 2016 वर्सा आमी आमच्या 50व्या वर्सात पदार्पण करतात आनी ताका लागून आमी आमचो टुर्नामेंट एक नेक्स्ट लेवलाचेर व्हरपाक सोदतात आनी ताका लागून आमी क्वॉलिफायींग ग्रुप आनी एलायड ग्रुप अशे तरेन केल्ले आसा. हाजे रिजन म्हणजे क्वॉलिफायींग ग्रुपाक सगळे एक सारक्यो टिमी आसतल्यो आनी एलायड ग्रुपाक चड बऱ्यो टिमी आसतल्यो. नाजाल्यार सदांच वन सायडेड मॅचीस जातल्यो. ते सगळे काडून उडोवपा खातीर ह्या क्वॉलिफायींग ग्रुपांतल्यो बेस्ट टिम्स आसात त्यो एलायड ग्रुपाक मेळटल्यो आनी मागीर टुर्नामेंट मुखार वतलो. फाटली 33 वर्सां हो टुर्नामेंट आमी चलयतात. सुरवातेक हो टुर्नामेंट मॅटींग विकेटीचेर जातालो. थंयचे लोकल क्लब्स कारवार, माजाळी हांकां घेवन जाताले आनी मागीर पणजे जिमखाना, साळगांवकर, चौगुले, मडगांव क्रिकेट क्लब असे नावाजते क्लब येवन बरेचशे रणजी प्लेयर्स ते खेळपाक लागले. ऑल्दो मॅटींग विकेटीचेर खेळपाक लागले आनी आमच्या क्रिकेटीच म्हणजे एटलिस्ट बरें क्रिकेट तेंच्या गांवच्या भुरग्यांक पळोवपाक लागले आनी तातूंतल्यानच आमचे थोडे निलेश प्रभुदेसाय, अनूप कोळंबकर हांचे सारके आमचे क्लबाचे भुरगे रणजी लेवल खेळपाक शकले. गोल्डन जुबली इयराक आमच्या क्लबान फुडाकार घेवन तशेंच आमकां गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या सहाय्यान माशे क्रिकेट क्लब थंय GFDCचे सेंटर 1 तारखेच्यान सुरू जाला. 1 डिसेंबरा सावन सुरू जाला. आज SA सांगलेचो जो ग्राउंड आसा निराकार मैदान, त्याच ग्राउंडाचो थोडो पार्ट युटिलायज करून आयज आमी हे फुटबॉल सेंटर आयच्यान सुरू करपाची आमचो एक प्रयत्न आसा आनी ज्या तरेन फुटबॉलाक आतां रिस्पॉन्स मेळटा त्याच तरेन आमकां गांवांकय हो रिस्पॉन्स मेळटलो. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.